राज्य वेंचणूक आयोगान येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी नगरपालिका वेंचणूक घेवची अशी मागणी सुरू जाल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत गोंयांत नगरपालिका वेंचणुके संबंधी राजकीय वावराक गती मेळ्ळ्या। मजगती बार्देस आनी उत्तरेंतली चडशी अधिकृत कामां खातीर म्हापशा येवचेच पडटा। सध्या म्हापशा कामां कमी आनी ब्लेम गेम चड पळोवपाक मेळटा। पालिकेंत नगरसेवक बरे आसपाक जाय जे लोकांचे पॅनल आसतले अशें म्हणत आपूण स्वता सध्याचो आमदार आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतलो अशी माहिती आमदार मायकल लोबोन दिली। See, we want good people to win, and definitely I will support good people in Mapusa because Mapusa आमचो हे जाल्लो आनी म्हणजे सेंटर ऑफ बार्देस एंड नॉर्थ गोवा, म्हणजे टाउन वेर एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस वेर each and every Kalangut constituency, Shori constituency, Saligaon constituency, all these constituencies, Algana also, TV also, they have to go to Mapusa only because that is our head office. So all departments are there. Mamledar, deputy collector, additional collector, Sanad also, mutation also, sindrid also, सगळे थिंगा आसा। ते जाग्यार पडचे म्हणून हांव मुख्यमंत्री पार्टी प्रेसिडेंट हांचे कडेन उलोवन सारखे बरे कॅन्डिडेट जे कोण काम करपी आहा तांकां फुडें काडून तांकां जिखोवन हाडप आनी काम करून घेवप आनी तेंचे फाटल्यान रावप, म्हणजे हांव तेंचे फाटल्यान रावतलो ही कामां करून घेवपाक अलॉंग विथ द MLA। तुमचे पॅनल बी आसतले ना? पॅनल म्हणजे कितें? पॅनल शूड बी पिपल्स पॅनल, लोकांचे पॅनल, आणि पिपल्स पॅनल विच विल बी गायडेड बाय डेफिनेटली डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो अध्यक्ष आणि जो कोण म्हापसा आमचो आमदार आहे तेजे वटेनसून म्हणजे काम करपी अजून पासून म्हाका काम दिसना थिंगा। म्हापसा इज ओनली बिकमिंग अ ब्लेम गेम की एंटायर बार्देसचे लोक येता म्हापसा आनी म्हापसा फिल्थी करून दवरता अशें एलिगेशन आमचेर आहा, पूण ते जाग्यार थिंगा कोणें तरी घालपाची गरज आहा आनी ते खातीर म्युनिसिपॅलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। दे प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल। सो आय विल सी दॅट रोल what they are going to play. The players also have to be very good. जे कोण काउन्सिलर आहात ते बरे काम करपी काउन्सिलर जाय। सर, हायकोर्टान म्हटलें की बाय 2 जानेवारी पर्यंत इलेक्शन गरजेचेर कितें म्हणटात, जातलें तशें? Yeah, it is clashing with our MLA election also. MLA election and clash जातात. So they will have to go exactly how this election commission of India will declare our election, the state election. आणि परत जायला हायकोर्टा कडेन वचून सांगूंक जाता की ही तारीख हेका क्लेश जाता, या अशें करुया वो दोगूय वांगडा घेवया, कितें तरी हा ते डिसिजन विल बी टेकन बाय इलेक्शन कमिशन। मीन स्टेट गव्हर्नमेंट विल हॅव टू टेल स्टेट इलेक्शन कमिशन एंड ऑल्सो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन, जे both election commission will have to go together to see that both these elections take place in an appropriate manner, म्हणजे सारखे क्लॅश जावंक जायना।